Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. प्रितीच्या भावां भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं जेजूचे शीस जाल्यो आनी शीस कशी दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याचें काम जावन आसा जेजूक परगटूंक. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक खुशी आसा. ही परगटणी न्हंयच वणटांनी, पूण आमच्या काळजांत थावन आमी करूंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. सियेनाची भाग्यवंत कातारीन अशें म्हणटा, बी हू गॉड मेंट यू टू बी अँड यू विल सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. म्हणजे देवाचे येवजणे प्रमाणे तुजें जिवीत जिये आनी आख्या संवसारांत तुमी गोवाय जातल्यात. हीच चिंतना मनान दवरून आयचे सोमारोमणेक आमी असो विशय विंचून काडला. म्हजे सोवे रिगून रावात. क्रिस्त म्हूण म्हाका परगटात. जेजूक आमी रिगून रावता तेन्ना आमचें जिवीत, आमचीं उतरां आनी आमचो स्वभाव एक गोवाय जाता. तर हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जेजूक आमी सदांच रिगून रावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका परगटूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां बापाची कृपा मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू, तूं जावन आसा खोरी दाखवेल. आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक तूं आमकां आपल्याक रिगून रावंक उलो करताय. पूण आमी संवसारी वस्तूंक रिगून रावल्या. तुजे सोरशिल्लीं आमी पयस गेल्या. आमकां भोगोस. सोम्या काकलूतकूर. क्रिस्ताळ जेजू, तुवें आमकां विंचून काडल्यांत आनी तूं क्रिस्त म्हूण परगटूंक आमकां पाठयल्यांत. पूण आमी तुजे गोवाय जावंक फाटीं रावल्यांत. आमचो भावार्थ आमी लिपोवन दवरला आनी तुजे काळजीदार शीस जावंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां भोगोस. क्रिस्ता काकलूतकूर. सोम्या जेजू, आमी तुजे सोवे अविस्वाशी जाल्या, तरी पूण तूं आमचे सोवे सदांच विस्वाशी. तुजो मोग आमच्या उतरां आनी कोरण्यांतल्यान परजळूंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमी कितें सोतमानताव तें जियोंक आमी चुकल्या. आमकां भोगोस. सोम्या काकलूतकूर. वाचपा आदीं विवरण. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलोलें आयचें पयलें वाचप अविस्वाशी आनी आपलेपणान भरलोल्या फुडाऱ्या सोवें सर्वेस्पोर देव कितें करतलो ताची खबर करता. सर्ग आनी संवसार देवा थावन आयला आनी देवाचे जाणवायेचो मनशाच्यान ठाव घेवंक जायना म्हूण रोमकारांक बरयलोले चिटींतल्यान भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. तुमी हांव कोण म्हणटात तेन्ना सिमांव पेद्रो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत असो जबाब दिता. जेजू देवाचो माखलोलो म्हूण वळखून घेवंक सिमांव पेद्रो सगळ्या शिसां मदलो पयलो जाता. हाची खबर आयचें
शुभ वर्तमान करता. चितान ही वाचपा आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे जुटये वेलो हांव तुका निखळावंक वेता. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकीमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजें राजकीय वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आधीन करतलो. जेरुसलेमांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना. तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. खोंटी कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्याक तो एक मोहिमेचें शिंवासन जातलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांचे रोचणेक सोडू नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या धुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांचे रोचणेक सोडू नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोकटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणता. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांचे रोचणेक सोडू नाका. सगळ्यांवन श्रेष्ठ सर्वेस्पर. तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान भरलोल्यांक तो वळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडू नाका. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांचे रोचणेक सोडू नाका. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ठाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडतलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां, सोगोट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन.
सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी यमकोंडाचे दारवोंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसांकोडें विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास ओ प्रवात्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमाव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी यमकोंडाचे दारवोंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदची तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातोलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सदांच रिगून रावून काळजीदारपणान उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान जेजूक पोरगोटूंक आपले पोरजेक नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेच्यो दुस्मानकायो आनी झुजां बंद करून शांती विस्तारतले दूत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. तर दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मागण्यांतल्यान जेजूक सदांच रिगून रावंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान समाजांत
गांवांत आनी वाड्यांत जिवे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जायतीं भावां भयणी तरेकवार भासांचे पिडेंत आसात. एकसूरपण, जाणटेपण आनी कोश्ट तांच्या जिवितांत आयल्यात. तर असले परिस्थितींत तांणी जेजूक अणभवूंक आनी तांच्या कोश्टांतल्यान जेजूक गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मातेव 16:16. नियाळाक आधार. इजायसाच्या वाचपान आनीक एक भाकीत मेळटा. देव शबनाक जुटयेवेलो काडून उडोयता आनी हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक दाविदाच्या राज निवासाची चावी ताच्या खांदार दवरता. ही चावी जबाबदारी, विस्वास आनी सेवेची खुणा. देव एलियाकीमाक दार उगडूंक आनी बंद करूंक परवानगी दिता. गोरवान भरूंक न्हय, पूण जाणवायेन मार्गदर्शन दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शिसा लागीं आपूण कोण काय म्हूण विचारता. जायते जण ताका मनशाचे नदरेन फकत एक मनीस कसो पळयतात. सिमांव पेद्रू ताका सरळ जबाब आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयोवन तो क्रिस्त म्हूण ताका सांगता. ताच्या भावार्थाक लागून जेजू पेद्रूक सर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दिवंक तयार जाता. आयच्या दोनूय वाचपांनी थावें जाता. देव संपूर्ण मनशाक आपलो वावर करूंक विचून काडिना. देवाक उक्तेपणी मानून घेता. ताचे पोरमाणे आपलें जिवीत चलयता. ताकाच विचून काडटा. ताका देव तांब्या लोखंडाच्यो चावयो दिना, पूण जबाबदारयेच्यो चावयो दिता. आमचीं काळजां देवाक उगडटात तेन्ना आमी संपूर्णयेन ताका वळखूंक पावता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.